10 तारखेर दामबाबाचो जांबावली गुलाल वर्सावळीचो सेलेब्रेट करता. त्या खातीर आमी आमचे फुडें आसा देवस्थानाचो प्रेसिडेंट मंजुनाथ दुकळे आनी आमी आयज लोकांक सगळ्यांक कळपाक जाय की कसो अरेंजमेंट केला, कशें कितें कात दोगांनी आज एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची की लोकांक फॅसिलिटेट जावपाक. आमी ह्या वर्सावळीच्या ह्या आमच्या व्हडल्या हो उत्सव जांबावलीचो गुलाल म्हणल्यार व्हडलो उत्सव आसता. त्या खातीर आमी पुलिसां आमची संची पुलिसांचो अरेंजमेंट केल्लो आसा. आमी टोटल 5 सॅक्टरांनी पुलीस आमी डिप्लॉय केल्ली आसा. ते सकाळी आमी एक 10 ते 10 आमी स्टाफ लायतले. ते गुलाल काबार जाता बसून टोटल आमी 5 सॅक्टरान केल्ले आसाय. ते डिफरंट सॅक्टरांनी आमी स्टाफ सॅक्टरान स्टाफ लायल्लो आसा. आनी टोटल आमी स्टाफ ऑलमोस्ट 250 स्टाफ आमी डिप्लॉय केल्लो आसा की लोकांक कसलीय त्रास जावची न्हू, बरे भशेन लोकांक गुलाल सेलेब्रेट करून हें करून साजरो करून आपली घरां बरे भशेन वयचे ह्या खातीर आमी सगळें हें केल्लें आसा. आनी तें सोडून आमी देवळाच्या मुखार आनी सब जे स्ट्रॅटेजीक पॉयंट आसा थिंगा आमी मेटल डिटेक्टर घायल्ले आसा. मेटल डिटेक्टर की अशें की कोणी कितें कसली वस्त भितर घेवन वचना जावपाक ती डिटेक्ट करपाक आमचे स्टाफ आसतले, लोकांक चॅक करतले. लोकांनी भाविकांनी जे पळय देवळां येता तेमी आमकां कॉपरेट करचें की हो आमी हें करता फक्त बरे भशेन लोकांनी सेलेब्रेट करता आनी सेफ आनी सुरक्षीत जावचें ह्या खातीर. ते सोडून आमी वॉच टावर बी आमी घायल्ले आसा थिंगा की लोकांचेर वॉच दवरपाक जावं कितें कोणी जर तूं चोरी करता तेंय लोकांक लुकसाण जावपाक जायना. कोणी चोरी करता आनी कितें करता, कोणाचो गैरफायदो घेता. कित्याक ह्या गुलालाक सगळे आसताय, जाणटे आसताय, भुरगे आसताय, बायलां आसताय, आनी सगळे लोक आसता. कोणाचोय कसलोय त्रास जावपाक जायना ह्या खातीर वॉच टावर दवरले आसा. त्या टावराचेर रावन आमचे स्टाफ सगळ्यांचेर नदर दवरतले आनी आमी बरे भशेन हो गुलाल सेलेब्रेट करतले. ह्या खातीर हांव सगळी भाविकां कडेन तशेंच आमकां आमचे देवस्थाना कडच्यान आमकां सगळी कॉपरेशन मेळ्ळें आसा हो साजरो करपाक. तशेंच हांव सगळी भाविकांक जे फाल्यां जे गुलालाक येतले तेमी सगळे आमचे सेक्युरिटी स्टाफ आसा तांकां सगळें कॉपरेट करचें. तशेंच ट्रॅफिकूय आसा तांकां जे आमी गाडयो पार्क करपाचें सगळें इयरमार्क केल्लें आसाय. 2 व्हिलर खंय आसतल्यो, 4 व्हिलर खंय आसतल्यो, बशी खंय आसतल्यो, सगळें आमी इयरमार्क केल्ले आसाय. स्टाफ दवरलो आसा. ते स्टाफ सगळ्यांक सांगतले. सगळ्यांनी बरे भशेन कॉपरेट करचें आनी हो बरो आमी एक हो गुलाल बरो साजरो करचो. आनी इतलेंच की दुसरे बी हांव हें करता की सुरक्षीत कोणाकय कितें कसली जान माल हेजी नुकसान जायनासतना आमी सेलेब्रेट करचो आनी सगळे भावीक कॉपरेट करतले अशें समजता. आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देवस्थानाचो प्रेसिडेंट मंजुनाथ दुकळे तुमकां मुखाल्लें सांगतलो. नमस्कार, हांव मंजुनाथ दुकळो, साहेबान वळख करून दिल्या. तर गुलाला संबंधी पोलीस आमचे बरोबर आसातच, प्लस आमची म्हणजे जे गुलाल खेळपाक येतले भावीक तांची जबाबदारी जाता कितें तांणी मातशें म्हणजे एंड ऑफ द डे सगळ्यांनी बरे भशेन डिसिप्लीन वागले जाल्यार बरे भशेन सगळें जाता. फर्स्ट थिंग गाडी घेवन येतात जावं स्कुटरी घेवन येतात तांकां पार्किंग लॉट नवे तयार केल्ले आसात. ह्या फावट जवळ जवळ 1,500 गाडी पार्क जाता येदो व्हडलो जागो केला. म्हणजे 4 पार्किंग लॉट नवे केल्यात आनी पयलींचे आशिल्ले ते वाडोवन सगळे निवळ करून म्हणजे मशीन घालून सगळें लेवल करून दवरला. सो लोक येता तेच पयलीं वाटेर गाडी पळयतात आनी एकट्यान उबी केली ताजे फाटल्यान 10 जाण गाडी पार्क करून वतात. भितर पार्किंग खाली उरतात. हें आमी लास्ट 2 वर्सां ऑब्जर्व केलां. तर ह्या फावट आमी म्हणजे पोलिसीय कॅर घेतले पूण लोकांनी समजून घेवन पयलीं भितरली पार्किंग भरून घेवपाचें आनी मागीर म्हणजे देवळा फाटल्यान देवळा म्हाऱ्या पावता आसतना लोक वाटेर गाडी दवरून वतात. तें करनाकात. सिस्टमॅटीक प्रॉपर पार्किंगाक गाडी लावची ही एक लोकां कडेन मागणी. आनीक मदीं पार्किंग करून वचपाची एक लोकांक घाई आसता, तें करचें न्ही. हे 2 गोश्ट्यो पुलिसान सगळें अरेंजमेंट केल्लो आसा. तिसरी गोश्ट फक्त पिंक कलर म्हणजे गुलालच वापरपाचो, वेगळो कलर वापरनाकात. आमकां एक कोणें 200 किलो गुलाल दिल्लो आसा, कोणाकय जाय जाल्यार आमी थंय फ्री डिस्ट्रिब्यूट करतले जावं कितें दिवन व्हरपा आतां लोकां कडेन दवरतले थंय ते घेयात.
दुसरें पालकी भेटेक ह्या फावट युजली 2:45 गुलाल स्टार्ट जाता. कसो स्टार्ट जाता तर मठक्रम सिंधू सभेचो रेप्रेझेंटेटीव येवन पालकी दामबाबा दारां रामनाथा दारां आसता थंय दामबाबाक आनीक रामनाथाक गुलाल घालून म्हणजे पयलीं रामनाथ आनी दामबाब गुलाल खेळून जातकीर गुलाल स्टार्ट जाता असो ताजो कॉन्सेप्ट आसा. आनी तेन्ना आमी आमची वाद्य वाजयतात. ते अनफॉर्च्युनेटली आमची वाद्य बारीक आसा कितें आनीक लोक भायल्यान वाद्य घेवन येतात, लोक उमेदीन घेवन येतात. ताणी वाजोवपाक स्टार्ट जायना फुडें गुलाल स्टार्ट जाता. तसो न्ही. लोकांन गुलाल पालकेक एकदां आमचो घालून जालो की घालपाचो म्हणजे 3 3:15 जातात ताका 3:15 3:30 आमी कळयतात तेन्ना पोरू जाल्लें पोरू ऑलमोस्ट जाल्लें म्हणजे आमी देवा गुलाल घालून जातकीर गुलाल स्टार्ट जाल्लो. तसोच करपाचो लोकां कडेन विनंती एक. ताजे नंतर लोक भेटेक आमी थंय बॅरिकेड घालून अरेंजमेंट केल्लो आसा लास्ट 2 वर्सां जालीं. पोरूं बिरूं इट वॉज सक्सेसफूल. पयल्या वर्सा मातशी हें आशिल्लें लोक मदल्यान घुशिल्ले बी तशें जावचें ना म्हणून सगळें केअर घेतिल्लें आसा. लोकांक सिस्टमॅटीक येवन बॅट घेवन वचची. दामबाबाची पालकी थंय युजली आमी 4:15 भायर काडटा. अंदू लोक सोंपीसर म्हणजे 5 पर्यंत किंवा लोक सोंपीसर पालकी थंय आसतली. सिस्टमॅटीक लायनीन येवन बॅट घेवन वचपाची. सगळ्यांक बॅट मेळटली. तिसरी मेन गोश्ट म्हणजे स्टॅम्पेड जावपाक शकता अशी सिच्युएशन जाता ते पालकी भितर घेतना. म्हणजे रामनाथा खंयच्यान पालकी भायर सरून जी पळय प्रदक्षिण घेवन भितर वता भितर वता तेन्ना लोक सगळे भितर घुसपाक सोदता. ह्या वर्सा आमी मातसो अरेंजमेंट केला. पालकी भितर घेतले लोकांक भायर काडटले कोण पालके बरोबर घुसता तांकां आनी पालकी भितर घेतले आनी मागीर कोणाक पळय भितर वचपा आसा तांकां मागीर सोडटले. कित्याक आमकां पालकी दवरता आसतना कितें थंय प्रेशर येता. एक म्हणजे गुलाल पडिल्लो आसता आनीक लोकांक आडावपाक पुलिसांकय शक्य जायना आमकांय शक्य जायना आनी कोणी चिड्डुवपाक शकता. तें एक लोकांनी केअर घेवपाची की पालकी पर्युशन भितर घेवपा दियात. आमी श्रावणाक घेता तशी श्रावणाक आमी पालकी भितर घेता आनी मागीर लोकांक सोडटात. अंदूय तीच सिस्टम करतले. ह्या लकिली आमकां ह्या फावट SP म्हणून संतोष साहेब मेळ्ळा जाणें थंय PSI ऑनवर्ड्स काम केलां एवरी इयर. इनफॅक्ट 2 वर्सां फाटीं सुद्दां साहेबान म्हणजे कंट्रोल जायना म्हणून जवळ जवळ 1000 काम केलां. सॉरी कितें म्हणजे ताणें स्वता दांड घेवन थंय ट्रॅफीक हाडयलें आनी तांकां म्हज्याहून चड तांकां खबर आसा कशें कितें जाता तें. सो लोकांनी कॉपरेट करून फक्त पालकी भितर घेतना कितें वायट घटना घडची न्ही हाचें केअर घेवपाचें. पिंक कलरूच गुलाल वापरपाचो. ट्रॅफीक पार्किंग मातशें सांबाळून घेवन करपाचें इतली एक विनंती. आनी आमी सगळ्यांनी मेळून हो एक गोंयचो सगळ्यां प्रेस्टिजियस उत्सव अशें आमी समजतात. आमच्या देवळाचो तरी प्रेस्टिजियस गुलाल म्हणटा तो तसोच बरे भशेन कांय दाग लागनासतना करपाक लोकांनी साय दिवचें. तशेंच पाणट्यार ह्या फावट मातशी अंदू आमगेली पिंडिकेची 111 वर्सां जाता. सो गंगा आरती करतात पाणट्यार ताका लागून काम चालू आसा. सो मातशें ते माती बिती पडिल्ली आसा ती आमकां काडपाक मेळना कित्याक गेटी बंद केल्यो आनी मशीन घालपाक मेळना. सो लोकांनी थंय मातशी केअर घेवची. मातशी हें जातली म्हणजे सोय मातशी म्हणजे पयलींच्या भशेन ना पूण तरी ती जाता तितली आमी निवळ करून घेतलां. फुडल्या वर्सा परत पांटो जाग्यार येतलो कितें मातसो चेंज जाला. लोकांनी न्हातना मातशी केअर घेवन आपलो जीव सांबाळून आमी दोरी बांदता त्या दोरये भायर वचनासतना न्हांवन भायर सरपाचें आनी आमी सगळ्यांनी मेळून गुलाल बरे भशेन सेफ घडोवन हाडचो ही तुमचे कडेन दामबाबा तर्फेन विनंती. जय दामबाब. आनीक चेन स्नॅचर्स बी हे सगळे उत्सवां आसतात आनी असले कडेन जंय तोंड दिसना थंय चड गन आसतले. सो त्याची काळजी आमी घेवपाची. जाता तितली आपली बिलॉंगिंग्स आसा ती सांबाळून घेयात. पुलीस आसतलेच आनी कोणाकय चुकून कोणालें कितें पडिल्लें तुटिल्लें पाकीट जावं गळ्यांतलें कितें मेळ्ळें जाल्यार हाडून कमिटी ऑफिसांत येयात. आमी कावंटर दवरला आनी आमी अनावन्स करून आयडेंटिफाय करून कोणालें तें दितलें. इतलेंच. ताजे खातीर आमी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट पुलीस आनी ट्रॅफीक पुलिसांनी सेपरेट स्किम्स इश्यू केल्ले आसा. आमची कमिटी बरोबर मिटिंगूय बी जाल्या ऑलरेडी आनी आज परत आमचें ब्रिफींग आशिल्लें स्टाफाक. सो आमचे ट्रॅफीक पुलिसाचे टोटल आमचे 225 लोक आसतले डिप्लॉय केल्ले. तातूंत 6 PI आसतले, 9 PSI, 6 ASI आनी बाकीचे HCPC आनी LPC आनी होमगार्ड आसतले. तशेंच आमकां सेंट्रल पुलांतल्यान आनी 200 स्टाफ दिला सिनियर ऑफिसरांनी. सो आमी तांकांय बी डिप्लॉय करतले. सो ह्या वर्साक आमचो बेजीक पार्किंग लॉट आसा ते टोटल 6 पार्किंग लॉट आसा थंय. सो पार्किंग स्लॉट नंबर 1 आसा तो लालावाला घराचो भितर फाटल्यान आसा आनी ताका एंट्री आसतली ती स्ट्रेट वचपाचें मडगांवच्यान वतनी आनी रिवणा रोडार वचपाचें आनी मागीर थंयच्यान रायट मारपाचें. ते बोर्ड लायिल्ले आसतले आनी पुलीस आसतले गायड करपाक. सो त्या स्लॉटाक अरावंड 1500
फोर व्हिलर जातले सारके शिस्तीन जाल्यार पार्किंग मार्क केल्लें आसा चुनो लावन. थंयच्यान स्लॉट नंबर 2 आसा तो ऑपोजीट SBI शाळा आसा ते टू व्हिलरा खातीर रिजर्व दवरला आनी थंय अरावंड 3000 टू व्हिलर वी वील एकोमोडेट जितले येता त्यो. स्लॉट नंबर 3 आसा तो लाला बाला घरा पिलाला बालाजी ताजे मुखार आसा तो. थंय आमी फोर व्हिलर दवरला. थंय अरावंड 250 वी वील एकोमोडेट 250 फोर व्हिलर. स्लॉट नंबर 4 आसा तो रिंग रोड आसा देवळा फाटल्यानच्यान जो वता रिंग रोड तो रिंग रोड. त्या रिंग रोडाच्या सायडीन थंय पार्किंग आसा थोडे कडेन. थंय आमी अरावंड 300 फोर व्हिलर एडजस्ट करतले आनी अरावंड 200 फोर व्हिलर टू व्हिलर एडजस्ट करतले. स्लॉट नंबर 5 गोशाळा आसा पळय मडगांवच्या वाड्याची गोशाळा थंय सकले वटेन प्रॉपर्टी आसा ती थंय टू व्हिलर पार्किंग जाता. थंय अरावंड 100-150 पार्किंग टू व्हिलर करतले. आनी स्लॉट नंबर 6 आसा तो ऑपोजीट गोशाळा जें ग्रावंड आसा तें रेग्युलर पार्किंग मडगांवच्यान आतां तें फर्स्ट लागता थंय फोर व्हिलर आसात अरावंड 1000. सो आमची इतलोच रिक्वेस्ट आहा लोकांची की जे लोक लेट पर्यंत रावतले वा गुलाल जायना फुडें भायर सरपी न्ही आनी लेट रावतले रातचे नाटकाक नाल्यार प्रोग्रामाक तांणी सामकी डायरेक्ट गाडी लाला बाला घरा कडेन बिहायंड पार्किंग आपले आनी मुखार आनी फाटल्यान थंय व्हरची कित्याक थंयच्यान मागीर परत मडगांवच्या सायडीन भायर काडपाक प्रॉब्लेम जाता गुलाल जायना फुडें कित्याक लोक एक वरभर लोक आसता रस्त्यार जे वचपी आसा ते. आनी जे लोक नॉर्थाच्यान येतले ऑर रोखडे वचपी आसतले गुलाल करून रोखडो गुलाल देवाचेर गुलाल घालना फुडें वचपी आसतले तांणी गोशाळा ऑपोजीट पार्किंग आसा पळय तें घेवचें कित्याक तांकां एक्झिटाक बऱ्या पडटलें. सो आमी हो आतां पार्किंग अरेंजमेंट जालो. दुसरें आमी मेजर डायवर्शन कलेक्टरा कडल्यान हेतून घेतलां नोटिफिकेशन. तांकां म्हणल्यार एक तिळामळ साकून रिवण जे वचपी आहा आनी रिवणच्यान तिळामळार येवपी तांकां तो रूट आमी दवरला तो शिरवयच्यान ते शिरवय जंक्शन आहा पळय थंयच्यान बळखान्ने धाडटले फातिमा स्कूल. सो दॅट वील बी रूट फॉर गोईंग टुवर्ड्स रिवणा आनी कमींग फ्रॉम रिवणा. जे गुलाला वचपी न्ही बाकीचे लोक आहा तांकां आनी तांच्यो त्यो बसी आसा रुटाच्यो तांकां हो रूट दवरला. आनी इन केस ऑफ एनी एम्बुलन्स पीपल कॅन कॉल अस. जर कोणाक मेडिकल एमर्जन्सी पडली जाल्यार आमकां कॉल केले जाल्यार आमी ताका ग्रीन कॉरिडॉर करून दितले. आमी फातिमा कॉन्वेंट आहा त्याच थंय एक PI आसतलो आमचो आनी ह्या सायडीन शिरवय बायफर्केशन थंय एक PI आसतलो. सर कोणाकय एम्बुलन्सीन जर भायल्यान म्हणजे रिवणच्यान बी व्हरपाक पडलो जाल्यार अवर PI वील गिव दॅम पायलटींग आनी तांकां आमी एक तर ते बायपास रोडार नाल्यार मेन रोडार कशें ट्रॅफीक सिच्युएशन कशें आसता म्हणून दितले. आनी थंय गुलालाक थंय एम्बुलन्स आनी फायर ब्रिगेड बी आसा तांकां सेपरेट जागे आमी इयरमार्क केल्ले आसा.